नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक साष्टीकच न्ही तर पुराय गोंयाक एक हें जालां की बाणावलेक भितर जी आमची जिल्हा पंचायत पोटवेंचणूक जावपाची आसा तातूंत कोण जिखतलो. कारण हाचें कारण म्हणजे सद्याक थंय 4 उमेदवार उबे आसात. तातूंतले भितर एक उमेदवार आसा तो आमचो इंडिया आघाडीचो आम आदमी पक्षाचो जोझफ पिमेंता आनी ताजे अगेन्स्ट जे उबे रावतात ते दोग जाण म्हणटात की आमी काँग्रेसीचे बंडखोर. तातूंतले भितर एक रॉयला, दुसरो आसा ग्रेफन्स फेर्नांडीस आनीक हे आसा तो म्हणटा फ्रँक फेर्नांडीस. हे 4 जाण उमेदवार आसात आनी लोकां मदीं एक उमळशीक जाल्ली आसा थंय कोण जिखतलो. आनी हाजेर सगळी चर्चा करपा खातीर आमचे भितर आम आदमी पक्षाचे गोंयचे वर्कींग प्रेसिडेंट जसन गोम्स आसात. जसन येवकार तुका. कितें सद्याक बाणावलेक भितर सिच्युएशन आसा? बाणावले हें जिल्हा परिशदाचें बाय इलेक्शनाक आमचो कॅन्डिडेट जोझफ पिमेंटा, इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट आनी आपाचो. सो आतां एज पर नाव आनी एक वरान फुडें कॅम्पेन काबार जाता. सो आमचे सर्वे प्रमाणे वी नो वी आर विनींग एंड ऑल वी आर लुकींग फॉर अ मार्जिन. ओके थिंगां ओके वी आर लुकींग फॉर अ बिग मार्जिन. अर्लियर इट वॉज युअर सीट ओनली. आमचेच सीट आसलेले. कांय कारणां लागून तुमकां खबर आहा सांगपाक गरज ना. आमकां ती डिस्क्वॉलिफाय केल्ले. सो आमी तेका लागून आमी ती क्लेम घातली सो दॅट द सीट कम्स ऑटोमॅटिकली टू अस. पूण मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी सगल्यांकूच उर्बा आसता कॉन्टेस्ट जावपाची थिंगा. सो ते उर्बेन ते जायते जाण फुडें सरले. सो वी द पार्टनर्स आय मीन इंडिया अलायन्साचे जे काँग्रेस दुसऱ्या सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केला गोवा फॉरवर्ड. आनी तुमी चोयला आसतले इंटरव्यूज बी घेतल्या थिंगा. आनी इवन पाटकरूय काल आमचे पयर रॅलीकेन जॉयन जालो आनी आयज कॅप्टन विराटान स्टेटमेंट केला. सो नो डावट अबाउट इट वी आर गोइंग टू विन हँड्स डावन आनी बरी मार्जिनान जिखतले. ना पूण इतली उचांबळ कित्याक लागून काय म्हणून कित्याक रॉयला मागीर ग्रेफन्स आनी ताणें सगळ्यांनी हें केलां की मेन म्हणजे तांचो एक हें आसा की ही जिल्हा पंचायत लेवलाचेर तातूंत भितर पार्टी आहे कित्याक आनी दुसरो अलायन्स जाल्लो इंडिया अलायन्स. इट इज ओन्ली फॉर द लोकसभा. कारण दिल्लीक म्हणटा ते अलायन्स जालो काबार जालो, पंजाबाक अलायन्सच ना आनी गोंयाकच हो अलायन्स फुडें कित्याक काय म्हणटात ते. पयलीं एक सांगता जेन्ना 2020 रॉयला कॉन्टेस्ट जाल्लें खंयच्या पार्टीचेर? आम आदमी काँग्रेसाचेर 2020 जिल्हा परिशदाक. सो तेन्ना ताका खबर नासलेली पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट निडीड फॉर जिल्हा पंचायत. तेन्ना तुका जाय ते भाशेन तुज्यान बसपा जायना, तुका बऱ्या पडटेश करपा जायना. ओके आतां तुका इट्स अ केस ऑफ 6 ग्रेप्स. आपणाक मेळना हें नाका. ओके एज फार एज अलायन्स इज कन्सर्न whole of Goa, whole of India has accepted the alliance. आणि ताका लागून हो रिजल्ट तुमी चोयला तो सांगपाक गरज ना. नॉट बाय साऊथ गोवा, ऑल ओव्हर इंडिया, ऑल ओव्हर इंडिया. सो लोकांनी डिसायड केला आनी ते अलायन्स वता जाल्यार लोकसभाक म्हणून जायना. गोंयांत कोण आहा? बीजेपी मातलो जाल्यार आमी वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच. ना पूण तुका बाणावले बीजेपी खंय आहा? बाणावले बीजेपी आसतना बीजेपीच्या मनशांक बसयल्या न्हू. कोण तो? ते तुमकां सगल्यांक खबर आहा. पालवीच्या पालवांत कोण घुसपलो आसलोलो लोकसभा इलेक्शनाक? तोच आयज तांचे कॅन्डिडेटा प्रमोट करता. सो तुमकां खबर आसा लोकांक सांगपा नाका. बाणेलचो लोक पिसो न्हू. दे आर स्मार्ट. दे नो दॅट्स वाय दे हॅव इलेक्टेड आम आदमी कॅन्डिडेट ओवर देर फॉर द लोकसभा. आनी आयज आमच्या आमदारान पळय काम केलां तें दोळ्या मुखार आहा. जस्ट नॉट बाणावले, होल ऑफ गोवा इज वॉचिंग हिम. आनी जें काम केलां पयलीं कितें जातालें 2 तियात्र दाखयले, एक टाय ब्रेकरा डोनेशन दिलें काबार आनी तेजेर वोट मागताले. आयज मोला क्लिनीक तयार केला. 2-3 भाशेन दोतोर येता. कानाचो दोतोर येता, दोळ्यांचे दोतोर येता, भुरग्यांचो दोतोर येता. रेग्युलर डॉक्टर आहा. दुसऱ्यांक यूथ म्हणजे स्टुडंट्सांक कॅरियर गायडन्स हें कोण दितालो पयलो बाणावले कॉन्स्टिट्युन्सीन? कितलेच आमदार येवन गेले मरे. हू वॉज गिवींग दीस? डॉक्टर
इट इज लायक अ मिनी हॉस्पिटल फॉर देम इन बेनावली नाव. ओके. थिंगा दुसरें म्हणल्यार धंदो करपाक आज बाणावले लोकांक वो बाणावले आख्खे कॉन्स्टन्सी कोस्टल बेल्टा अप टिल कोलवा टू कावलेसी दे हॅव अ फ्रीडम टू डू बिजनस. नो एक्स्टॉर्शन. पयलीं जातालेच न्हू. आनी कोण आहा ते सगळ्यांक खबर आहा. धमकी कोणा वयताल्यो टायमार कितल्यांक बंद करपाचें. ताका तो तेका गिराक बरें ना आपय त्या घरा कडेन त्रास करताले. कोणें एक बिजनसमॅनान म्हाका सांगचें ताका वेन्झी निवडून आयले तेन्नासून हो आमदार निवडून आयले तेन्नासून कोणाकूय त्रास जाले जाल्यार बिजनसाक दे हॅव गिवन अ फ्रीडम. दीस इज डेव्हलपमेंट. रस्ते धांबोर वो फोडयो कोणूच घालता एक 5 देखून घालूंक शकता. बट दीस इज द डेव्हलपमेंट. ना आनी एक तुमचे सद्याक एक एलिगेशन जाता बिकॉज हे आतां बाय इलेक्शन आयला ते तुमकां लागून म्हण तुमकां लागून तुमी हाडून ते बाणावलकाराच्या माथ्याचेर थापला. कारण तुमगे जो पयलीं कॅन्डिडेट आशिल्लो ताणें फ्रॉडुलंटली हो हे करा हो मेन हांव काडटा तो मेन शब्द हे लक्षाक दवर. फ्रॉडुलंटली ती सर्टिफिकेट तयार केली. ताका लागून इवन गव्हर्मेंटाचे जे ऑफिस आसात तांचो उपयोग केलो. ती हे केली सबमीट केली आनी जिखून आयलो आनी मागीर कोर्टाक वचून ते फ्रॉड तो एक्सपोज जालो आनी तुमी भायर पडल्यात. हाका लागून तुमकां लागून ही आतां हे जाता परत बाणावलकाराच्या तकलेचेर इलेक्शन थापतात. हाजेर तुका कितें आन्सर दिवपाचें. ऑपोजिशना एक मुद्दो जायो आसता. सो दे हॅव क्रिएटेड दीस नॅरेटीव. पूण सर्टिफिकेट दिल्ली कोणें गव्हर्मेंटांनी दिल्ली न्हू. इज दॅट ऑफिसर टेकन टू टास्क. सर्टिफिकेट दिल्ली कोणें गव्हर्मेंटान दिले डेप्युटी कलेक्टरान. तांगे तोच एलिगेशन आहा दॅट आप लिडर्स एंड द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स वर हँड इन ग्लोव्स दे हॅव टेकन इट फ्रॉडुलंटली बाय इग्नोरींग सम फॅक्ट्स आनी ते हाडून दिवन हे केलें. मग तेन्ना आमचो सरकार आहलेलो आमचे आमदार आहलेले ना ते म्हणटात तुमी बीजेपी घोडा केले म्हणटा ते. बीजेपी घोड केला आमगे आमदार देखून नाहलेले मरे तेन्ना 2020 एक आमदार देखून ना आमचो. ओके. तेन्ना कोणा सी आप वॉज स्टार्टेड इन बेनावली. तेन्ना आमी पयलेच येयल्या तेन्ना बेनावलींच्यान स्टार्ट जाला. बेनावलींच्यान आमकां वोट शेअर पयलेच इलेक्शन 2017 जेन्ना रॉयला बसला तेन्ना वोट शेअर आमचो वी ऑलमोस्ट मिस्ड इट. आनी तेन्ना रॉयलाक टिकेट दिवपाक मेन म्हणटा हांव आनी राजेश्री तेन्ना आमचे कन्व्हेनर आहा. हय आमी दोगांय मेन कन्विन्स करपाक पार्टीक ताका टिकेट ओन्ली फॉर 2 रिजन्स. वन रिजन इज आमकां वुमन एम्पावरमेंट जाल्लो आनी वुमन कॅन्डिडेट जाय आशिल्लो. सेकंड थिंग इज जेन्ना चर्चिल आसा चर्चिला ऑपोजीट कोणाक घालतलो जाल्यार दादल्या मनशाक घाल्यार तो तितून काबार करता. दॅट टायम ही वॉज ऑल पावरफूल. सो थिंकींग ऑफ दॅट त्या प्लॅनाचेर आमी तांकां कन्विन्स केल्ले. एक्चुअल कॅन्डिडेट वूड हॅव बीन टुडे MLA आमचो आसताले वॉज मारिया रिबेलो हू बॅक्ड आउट लास्ट मिनट. तेन्ना आमी डिसायड केलें वुमन घालपाक आनी ती आमी एक घातलें रॉयलाक घातलें. सो तेन्नासून आमचो वोट शेअर आनी वी न्यू दॅट टायम इफ रॉयला हॅड टू वर्क लिटल बीट हार्डर दॅट टायम इन बेनावली विलेज. ताका हांवें सांगलेलें 2000 तूं वोट काड आमी जिखता म्हूण. तें जावंक ना तेजें. पण तेणें कितें केल्लें मागीर कितें रावल ना तें हाजे बारा. कित्याक रावल ना तें तो म्हाका तो क्वेश्चन सारको क्वेश्चन रावल ना कित्याक कारण ते म्हणून रावलें आपणाक तुमचे लिडर आहा ते आपणाक काम करपाक दिना. काम करपाक दिना आनी फ्रिडम ना आपणाक त्रास करता. एंड आय वॉज ऑलवेज डुईंग द फायर फायटींग देर. तें गेलें कोणाक डायरेक्ट एलिगेशन ते आमचे वेन्झी म्हणाले नाहलोच. ओके. And even matter of fact, I don't even know who was Venzi that time. Okay. Because to Fathoddan काम करतालो. Fathoddan Venzi was nowhere in Benavli. Okay. त्याचे leader आलेले. So she went joined Congress. Afterwards, those people left with Elvis and joined Congress. The same people were creating problem. आयज तेंचेच बारा ते काम करता. So तेक जाय तेतून आपणा जाय तेतून तेक मान्य जाता. That allegation was directly against Elvis and his group. Yes. एल्विस आणि ग्रुप ताका आपल्या काम करपाक दिना म्हूण ते आम आदमी सोडून आनी आतां तेच मनशांक घेवन काम करता हिंगा. ओके. तेच काँग्रेसा आहा एल्विसा बारा गेलो ते आनी तांच्याच बाराक काम करता. सो आपणाक जाय तेन्ना बरें
ना तेन्ना जाल्यार कुसलोले आपोल तशें म्हणपाक जायना. ओके. थिंगा सो आनी एक हें जाता की फर्स्ट ते आतां दोन हे की काँग्रेसीक थंय सीट डिनाय केला म्हणून काँग्रेसीचे लोक बेजार आहात. काँग्रेसीच्या लोकांनी आमचे विर्याता खातीर काम केलें, आपानी केलें तें म्हणटा पूण आमी काम केलें आनी आमकां एक सीट जाय आशिल्लें तें आमकां दिलें ना. ताका लागून आमी बेजार जाल्यात. सो आमी इंडिया हाजे बरोबर ना, आमी आमकां जाय ताका हें करतले. ना चुकीचें. विराटोक काँग्रेसान एकल्यांनी काम करूना, आपान एकल्यांनी काम करना, सगोट लोकांनी काम केलां. सावथ गोवाचे न्हू, नॉर्थ गोवाचेय लोकांनी काम केलां. विराटोक पासत. आतां तुमी म्हणटा काँग्रेस थिंगा काँग्रेस लास्ट केन्ना जिखलोली थिंगा? चर्चिल जिखलो लास्ट. मिकीन डिफीट करची ताजे पयलीं इलेक्शन, ताजे फुडलें इलेक्शन म्हळ्यार ताजे आदलें इलेक्शन. हय. सो काँग्रेस सपोर्टच आसतले थिंगा. म्हणूंक जायना काँग्रेसाचो फोर्स आसलोलो म्हणपाक जायना. सो ऑल दीस इयर्स देर इज नो वेर काँग्रेस इन देर म्हणपाक जायना. द सेम वे वॉट दे आर सेंग आमकांय खूब त्रास जाले जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शनाक गेले तेन्ना आमच्या वॉलंटियरांक कन्विन्स करपाक, आमच्या वोटरांक कन्विन्स करपाक काँग्रेसीक वोट मार म्हणून. एंड वी डीड इट. तुका खबर आसतली, सगळ्या खबर आहा. वी वेंट टू विलेज इन ऑल द विलेजीस. आमचे इतले कार्यकर्ता काम केले. इनफॅक्ट आय वॉज द वन वॉज ओपोजींग फॉर दॅट अलायन्स लोकल लेवल. आयज सगळे म्हणटा दिल्लीच्यान, लोक म्हणटा दिल्लीच्यान म्हण. when we here today are taking decisions in Goa, पहिले म्हणटा दिल्लीच्यान डिसिजन येता म्हणटा. वी गोवन लिडर्स फ्रॉम आम आदमी पार्टी आर टेकिंग डिसिजन्स इन गोवा. आमकां तांकां सांगपाक नॅशनल पार्टी म्हणून वी आर अलाउड टू टेक डिसिजन्स हियर इन गोवा फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. आमकां जाय गोंय सांबाळपाचें, कोणाक नाका, सगल्यांक जाय गोंय सांबाळपाचें. सो आमी डिसिजन घेता गोंयच्या खातीर. आयज होलसेल रिटेल सेल जाता तो थंय चोयला आसतलो गोंयच्या भाटांचो, जमनीचो सगलो. सरकार बीजेपी सरकार कितें करून करता आनी तितून हे थोडे लिडर आहा हे बाणाले तांकां नाका हें जाल्लें युनिटी एलायन्स जाल्ली नाका. ताका लागून डिविजन घालता आयज. ओपनली भोंवता मरे सांगपाक वो ते कॅन्डिडेट नाका म्हणून. यू जस्ट टेल मी वॉट पॉलिसीज वी हॅव नॉट डन गूड फॉर द बेनावली पीपल. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेली. आतां बेनावलीचें उलया. आमच्या आमदारान निवडून येतरी कितें वायट केलां तें सांग. तरी आसा मागीर तुगेलें तो वेन्झेक हे थंयचे थोडे आतां सोशल मिडिया एक्टिविस्ट, सोशल मिडिया MLA ओन्ली सीन इन द सोशल मिडिया, हें कितें म्हणटा तर? चोय आयज सगळे सोशल मिडिया उजार करता. तो कोण वेन्झीचेर एगेन्स्ट प्रोपगंडा करता तोय सोशल मिडिया तूं उजार करता न्हू. ओके. सेकंड थिंग जें तुवें केलां तें लोकांक दाखोवपाक जाय न्हू. हाव द पीपल वील नो. आयज आमचें आय क्लिनिका वो जे कोण सोशल मिडिया म्हणटात तेजे दोळे सारके ना. ताणें थिंग दोळे चॅक करपा जाय. आमगे क्लिनीक फ्री आहा थिंगा. देर आर सो मेनी थिंग्स वी आर डुईंग फॉर द पीपल. आयज पयलीं तुका सांगलां एक टोर्नामेंट जातालो, टाय ब्रेकर पयशे दिले काबार, तियात्र दाखयलो जालें काबार. आयज कॉम्पिटिशन जालां. वेन्झीन बार इतलो वयर दवरला थिंगा टू डू द डेव्हलपमेंटल वर्क्स. केन्ना इतलीं वर्सां तो PWD मिनिस्टर आहलो आमच्या चर्चीत. केन्ना गायरी म्हणटा ते उसपलोले फॉर फार्मर्स. आयज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वॉर्मिंग. हें उदक सांबाळपाची आमची गरज आहा तें सा पुरान गेलें. तेणें हारेबांदाची न्हंय साफ करपाक जिओ टॅकिंगाचो प्रोजेक्ट हाडलो. नोबडी हॅड टॉट अबाउट इट. भुरग्यांचे कॅरियर गायडन्स एंड मेडिकल ऑल दीस वी डन इट एंड वी हॅड शोड इट. आयज लोक आमकां वोट मातलो जाल्यार एकचोन मातलो. आनी वी आय टेल यू बेनावली इज व्हेरी लकी एंड हांव MLA ऑल्सो लकी फॉर दीस इलेक्शन. वो आमच्या कामाचो रिपोर्ट मेळटलो आमकां. आनीक तुगेले हे आसा तुवें आलेमांवाचो काडला म्हणून सब्जेक्ट काडला म्हणूच विचारता. आतां सद्याक पयलीं म्हणटाले आलेमांव म्हणजे सामकें एक बरोबर रावपी कुटूंब. सामकें एकलो भावान सांगल्यार दुसरो भाव ताजे उतर भायर घालनाशिल्लो अशे तरेन एक इमेज आशिल्ली आलेमांव कडेन. आज युरी आलेमांव तुमच्या कॅन्डिडेटा बरोबर, वॉरन आलेमांव रॉयला बरोबर, चर्चिला गेलो सावयो आलेमांव ग्रेफसा बरोबर. सद्याक कितें लागलें हांगा आलेमांव आसते हे जाल्यात हाल्ल्यात काय
आलेमांव म्हणटा एक हो आशिल्लो खांबो. तो हे जावपाक मॅग्नेट अशी ओडटालो सो सगळे आतां ते हलपाक लागलो काय म्हण कित्याक सी दॅट इज देयर पर्सनल प्रॉब्लम फॅमिली प्रॉब्लम आय वुडंट लव टू कमेंट ऑन इट बट कित्याक जेन्ना फामील वाडटा एस्पिरेशन्सूय वाडटा सगल्यांचे तो आतां ताजो चलो कित्याक MLA हांव कोणाक जावपाची उमेद आहा अशें सगळ्यांक आसता एस्पिरेशन आसता टुडेज इलेक्शन Alema family is trying to create a political space in Benawali for them. कित्याक लोकांनी चोयलें इतलीं वर्सां आलेमान राज केलां and people of Benawali will decide खंयच्यान आहा तें वार खंयच्यान मारपा जाय तो people of Benawali constituency will decide it this election. सो आतां सद्याक आतां परत आमी सद्याक परत जिल्हा पंचायतीत गेल्यार ऑन फिल्ड या सद्याक तुमी सगलो तुमगेलो आज तितले गोंयचे लिडर आज तितले हे थंय बाडावले घालून दवरल्यात कारण कितें भिल्या तुमी काय कितें ना बिल नाय नो सी आय डोंट नो इफ यू रिमेंबर फ्यू इयर्स बॅक आमचे हिंगा इलेक्शन जाल्लें खंय जिलाचें नावेली सेम वे वी यूज टू वर्क आमचें कितें यू वर्क एंड लर्न एक आमची वी हॅव टोटली पॉलिटिकली वी आर टोटली डिफरंट वी हॅव टोटल डिफरंट आयडियाज आमी जी बाणाल्यांत उजार करता ते आमकां लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर द लिडर्स फॉर ऑल द लिडर्स ज्या वेन्जीची पॉलिटिकल वर्किंग स्टायल इज टोटली डिफरंट कम्पेर्ड टू अदर्स आनी आमी थंयच्यान शिकता सगळे सो इट्स नॉट आमी प्रचार करपाक ग्रावंडार कोण देंवलो ना बट वी सीट इन द ऑफिस वी डू द प्लॅनिंग वी डू द एवरीथींग एंड युनायटेड यू स्टँड यू विन फॉर जिल्हा पंचायत तुमकां दिल्ली साकून तुमगेलो ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी कितें हाडपा पडला नो वी हॅड आफ्टर दॅट आतां लोकसभाचें इलेक्शन जालें जाल्यार आमच्यो एक देखून मिटींग जावना म्हणजे आमचें कम्युनिकेशन जाता आय वॉज कॉल्ड टू दिल्ली टू गीव द रिपोर्ट एवरीथींग बट तेन्ना हांवें ताका सांगलें तूं आतां आमी सगळे आसतले इट्स नाव वी नीड टू प्लॅन फॉर वे फॉरवर्ड सो आय इनवायटेड हिम टू कम डावन टू गोवा आनी बराबर आमची डिसिजन मिटिंग्स बी जाले ती आनीक सद्याक बोवाळ जाता की तुका जोझफ म्हणटा इवन तो पंच आसूं पूण तो नवो भुरगो असो एक हे जाता आनी बाकीचे आसा ते स्पेशली रॉयला किंवा बी आहा ते एक्सपिरियन्स सो कितें असो नवो भुरगो हाडपाचो कारण कितें रॉयला आय नो रॉयला वेरी वेल शी इज स्मार्ट आय डोंट डिनाय दॅट हुशार आहा ते शी हॅज सम इश्यूज वेरी क्लोज टू अवर हार्ट पूण नव्या भुरग्याक सुद्दां चान्स दिवपाकूय जाय कोण आवयच्या पोटांतल्यान शिकोवन कोण येना पॉलिटिक्स ओ इट्स नॉट दॅट ओन्ली पॉलिटिशन्साच्या भुरग्यांनी पॉलिटिक्सान पार्ट घेवचें अशें ना आयज वेन्झी क्रूज हांव देखून आमी एक तारवटी तोयी आनी तेयी तारवटी सो वी हॅव सीन द वर्ल्ड एंड दॅट वॉट वी हॅव सीन इन द वर्ल्ड वी नीड टू इम्प्लिमेंट हियर ओके जें पळय हांव भायर शिकलां भायल्या देशांत तें हांवें इम्प्लिमेंट करपाक जाय ते वॉट वेन्झी हॅज लर्न ऑल इज लायफ एट सी ही इज डुईंग सेम थिंग जोझफ ऑल्सो नाव इज अ सी मॅन बाय प्रोफेशन सो आमचो डबल बोस्टर जालो मरे थिंगा सो एक कॅप्टन आनी दुसरो त्या वटेच्यान तारवटी हय जालें दोगांय डबल बोस्टर आनी यू सी द वर्क वी आर गोइंग टू डू ओके सो आतां तुका एक लास्ट क्वेश्चन मुगेलो हे आतां तूं म्हणटा तुमी जिल्हा पंचायत ऑलरेडी थ्रू जाले अशें तुगेलें आहा जालें काय ना म्हणटा सोमरा कळटलें सोमरा कळटलें पूण एक सांग म्हाका आतां हें तुमगेलें जर पळयलें जाल्यार फुडलें जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन येतलें आनी हे दोनूच जाग्याचेर तुमी सॅटिस्फाय आसतले काय आनी कितें प्लॅन्स आहात कितें चालू आहात सी ते इलेक्शनाक टायम आहा आनी 3 वर्सां आहाय इन वन नायट इज अ लॉंग नायट इन पॉलिटिक्स ओके सारकें केलं सो टायम आहा ताका ताचेर विचार जातलो ताचे पयलीं तुमचे एस्पिरेशन्स कितें काय ना एस्पिरेशन वी वॉन्ट टू ग्रो पार्टी हॅज टू ग्रो 2 सीट घेवन आमी पार्टी कितको ग्रो करतले वी ऑल्सो हॅव एस्पिरेशन्स मागतले बट वी हॅव टू मागोन बेस्ते वचोन मेजाचे वचोन आमच्यान मागोंक जायना वी हॅव टू कम विथ आर नंबर्स वी हॅव टू कम विथ आर पर्सनॅलिटीज कोण आहा त्यो कितें आहा तो वी हॅव टू put the numbers on the table, no? They were alliance partners also will come. त्यांचा डिमांड आसतलो. So ultimately आमकां आतां 3 वर्सां आहा परफॉर्म करपाक, पार्टी ग्रो करपाक. So accordingly we'll decide. सो आतां तुगेले आतां जिल्हा पंचायतीचो आतां 1-1.5 वर्स उरला आसतलें. हे 1.5 वर्सां भितर तुमगे आज जिखून आयलो
कितें करतलो? सी वेन हॅन्झल आमचो झिलाचो जिखलो न्हू, 6 months, first 6 months he did lot of work. After 6 months they stopped all his works. तेजी वर्क पेंडींग आहाय, ती पयली फिल करतली आमी. तेका काम करपाक दिलें ना तेमी. यू सेटल युअर केस फर्स्ट एंड देन कम टू डू द वर्क्स म्हणून लागले तेका. गव्हर्मेंट ऑफिशियलान तेका खूब त्रास केले. त्रास तेका केले ते बरें आहा, पूण लोकांक त्रास जाले. लोकांची एस्पिरेशन्स आसता. सो वॉट एवर वर्क्स आर दॅट पेंडींग ऑलरेडी इन द पायपलायन, पेपर वर्क देखून जालो आहा तेगेलो, अगोत इम्प्लिमेंटेशन होला. ओके. तेका सँक्शन मेळपा व्हरलें. सो दॅट वी वील डू फर्स्ट. सो हे आशिल्ले आम आदमी पक्षाचे वर्किंग प्रेसिडेंट जसन गोम्स. जसन म्हणटा की तांचो कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायतीक शुवर जिखता. तो जिखता काय जिखना हे आमचे आयताराक जेन्ना लोक वोट करतले आनी सोमाराक जेन्ना ताचो रिजल्ट येतलो तेन्ना स्पश्ट जातलें कोण जिखता कोण जिखना म्हणटा. पूण एक सद्याक एक की बाणावल्याक भितर लोकां मदीं एक उमेद आसा आनी उमेद ह्या पावसाक दिसता. पावस आसतनाय लोकांक भितरली ती उमेद कमी जाल्ली दिसना. कारण लोकसभा जातकीर लोक मातशे शेळेतले दिसताले, पूण तो शेळनासतना अजुनूय तो टेम्पो अजून तसोच चालू आसा बाणावले. सो हे पयल्यार आमचे फाल्यां आयताराक जेन्ना वोटींग जातलें तेन्ना लोक परत जशे लोकसभेक भायर आयिल्ले, लोकसभेच्या इलेक्शना वेळार आपूण जावन भायर आयिल्ले तशेंच करून ते भायर येवन मारतले अशें आमी आस्त धरया. आनीक अशी तांचे कडेन मागणीय करया. कारण तुमी कोणाक वोट मारता ते मारात, कांय हरकत ना. तुमकां जे कोण बरे कॅन्डिडेट ताका मारात, मागीर तुमकां जो बरो दिसता ताका मारात. पूण एक काम करात की येवन तुमचो वोट वगडायनासतना तो येवन तो वोट कास्ट करात. इतल्याच आमची मागणी आसा. ह्याच हाजेर आमी आमची चर्चा थांबयतात. तेच्यासून देव बरें कर तुका. आनीक तुगे जे मनाक कितें आसा तें साध्य जावं अशें मागता. आनी आमची चर्चा थांबयतात. सगल्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.